उभे राहून टाळ्यांच्या गडगडाटात योगदान फावो करूया आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां, आदरणीय खेळा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांकां सर योगदान आनी बसका घेवची. आदरणीय आमदार श्री रोडोल्फो फेर्नांडीस, खेळ खात्याचे संचालक डॉक्टर अजय गावडे, तसेच व्हाईस चेअरमॅन GFDC श्री नाकुबा मडकेकार बसका घेवची. आयचो हो खऱ्यांनीच मंगल असो दीस. भारतीय राजकारणातलो थोर राष्ट्रपुरुष, प्रखर राष्ट्रभक्त आणि संवेदनशील कवी आणि ओजस्वी असो वक्ता भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या जन्मशताब्दी वर्साचे निमित्त साधून या भव्य अशा खेळांगणात अटल स्टेडियम असे नाव दिवपात आयला आणि आताच या नामफलकाचे अनावरण भौमानीस मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाला. सगळ्यांचे औपचारिक पद्धतीने स्वागत करचे खातीर हांव वाफोडे दिता तरणाटे आणि धडाडीचे असे संचालक स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स डॉक्टर अजय गावडे हांकां. Good evening. Director of Sports and Youth Affairs and Sports Authority of Goa. आज मुद्दाम एका अशा खेळा खातीर जमल्यात जाचे आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर हांच्या विचारांतल्यान अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्य कार्याची दखल घेवन आज हो एथलेटिक स्टेडियम बांबोलीम हाका नाव दिवपाचें अटल स्टेडियम हाच्या कार्यक्रमाक माचयेर आसात. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, GFDCचे व्हायस चेअरमॅन दाखू मडकयकर, आदले आमदार सिल्वेरा सर, हांगाचे मिडिया सगळे मिडिया फ्रेंड्स, SAGचे कोचीस, स्टाफ, बाकीचे हेर मानिस्त जे हांगा आसात सगळ्यांक येवकार दिता. मुद्दाम ह्या सदांच आमी ह्या स्टेडियमाक एथलेटीक स्टेडियम बांबोळी अशें वळखले वताले, पूण आजच्यान सराच्या संकल्पनेंतल्यान आनी ह्या सरकाराच्या विचारांतल्यान आजच्यान हो स्टेडियम सर सांगतले अनाउन्स करतले अटल स्टेडियम अशें म्हणून वतले आनी आमकां एक प्रावड फिलींग जेन्ना आमी हो नांव घेतलें अटल स्टेडियम म्हणून पुराय भारत देशभर आनी जंय जंय नामने हांगा FCK वॉच मॅचीस जातात, इंटरनॅशनल लेवल खुबश्यो मॅचीस जातात. सो हो वेन्यू आतां वेगळ्या नांवान वळखलो वतलो. हांव माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिता आनी तुमकां सगळ्यांकूय बीन परत येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. डॉक्टर अजय गावडे हांच्या लागींच मागता की सगळ्या मानेस्तांक रोंप भेटोवन तांकां येवकार फावो करचो. आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, आदरणीय खेळा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर, आदले आमदार भौमानीस फ्रांसिस बाब सिल्वेरा, GFDCचे व्हाईस चेअरमॅन श्री नाकुबा मडकेकर, आणि आम्ही स्वागत करतात डॉक्टर अजय गावडे हांचे. थँक्यू. मानेस्ताला मी मागणे की दिल्ली पेटोवन ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करचे. नामफलकाचे उक्तावण जाल्ले आसा आनी रितसर अशे पारंपारीक पद्दतीन दिल्ली भेटोवन ह्या कार्यावळीचो शुभारंभ.
राष्ट्रसेवेक शब्दांची धार दिवपी आणि विचाराक संवेदनशीलतेची देख दिवपी, राजकारणातूय संस्कारांची वळख दिवपी अटलजींचे कार्य आजूय आपल्या मूल्यांतल्यान, तांच्या कार्यांतल्यान, विचारांतल्यान सगळ्यां खातीर प्रेरणा देणे थारता. आणि खेळामुळे हे असे आसा जातून शिस्त, संघभावना, परिश्रम आणि राष्ट्रभक्ती घडटा. आणि या सगळ्या मूल्यांचे मूर्तिमंत प्रतीक म्हळ्यारूच स्वर्गीय भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी आणि तांचे नाव या खेळांगणाक दिवप हे सामकेच सार्थ आसा. आमच्या मदीं आसात खेळा मंत्री, जे कला संस्कृती मंत्री तशेंच आदिवासी कल्याण खात्याचे बी मंत्री जावन आसात. आणि वेगवेगळ्या मळांचेर तांचो वावर हो खऱ्यांनीच व्हड आसा. आणि खास करून श्रमधाम हाज्या बद्दल म्हणून दिसता की हातूंतल्यान सगळ्यांच्या मनामनात पावल्या आणि मनामनान घर करपी असे डॉक्टर रमेश बापतवडकर. तांच्या लागीं मागता सर तुमी पुनः करचे. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आज आमी आमच्या ह्या बांबोळीचे आमचे स्टेडियम आसा ताचें नामकरण करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जमले आसात. व्यासपीठाचे उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तशेंच आदले आमदार बाब श्री बेरवाव, तशेंच आमचे गोवा फुटबॉल कावन्सिलाचे व्हायस चेअरमॅन दाखो मडकयकर, खात्याचे डायरेक्टर अजय गावडे, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे कर्मचारी, तशेंच पत्रकार बंधू भावना भयणानो. आज आमी सगळे जाण जमला ते आमच्या देशाचे आदले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी तशेंच भारतरत्न तांकां सन्मानीत केल्ले आसात की तांचे ह्या स्टेडियमाक नांव दिवपाच्या खातीर आज आमी सगळे जमले आसात. ह्याच्या नामकरणाचो सोहळा आतां जाल्लो आसा. ताचे विशेष करून माननीय मुख्यमंत्री विस्तृतपणे जे आसा डिक्लेरेशन सगळ्या गजाली करतले. आणि आजच्या समारोह आमी सगळे जमले आसात की वास्तवीक पयलें जर जायत की अटल बिहारी वाजपेयी हांचे देशा खातीर केल्लें काम म्हणजे आज आमी भारतीय जनता पार्टी सबंद देशभर एक वटवृक्ष जाल्लो आसा. आणि आज आमी सगळे म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता. भारताचे सगळे जे विविध राज्यांमध्ये सरकार आसात किंवा देशाक आमचे सरकार आसात. अशा वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयी तांचे याद केल्या शिवाय, स्मरण केल्या शिवाय आमी फुडें वचपाकच शकना. आणि त्या निमित्तान की हांगा केंद्रान किंवा आमकां सगळ्यांनीच आग्रह आशिल्लो की आमच्या गोंयांतल्या एखाद्या की स्टेडियमाक एखाद्या मोठ्या वास्तू ज्या आसा अटल बिहारी वाजपेयी हांचें नांव दिवचें. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान फाल्यां तांचो वास्तवीक तांचो वाडदीस आमी सबंद देशभर गोंयभर आमी सेलिब्रेट करतले. आणि ते सेलिब्रेट करता आसतना एक तांणी केल्लें जें काम आसा आणि देशाक तांणी दिल्ली संवेदनशीलता आणि एक संवेदनशील कवी म्हणात, एक संवेदनशील साहित्यीक म्हणात, एक संवेदनशील राजकारणी म्हणात आणि एक समरस भावनेंतल्यान एक जेणे देशा खातीर जे काम केलें अशा तरेचे तांकां भारतरत्न म्हणून सन्मानीत केल्लें आसा. की अशा तरेच्या व्यक्तिमत्वाक जे आसा की आमी विसरत नासतना की तांचें काम जे आसा फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमी अथक प्रयत्न करत आसात आणि हाजे फुडें व्हरपाक जाय. म्हणूनच आमकां येणाऱ्या जनरेशना समोर आज जरी आमी आमची जी पिढी जरी तांकां जरी खबर आसलें की येणाऱ्या जनरेशनाक तांकां खबर आसपाक जाय म्हणजे कोणें ह्या देशा खातीर त्याग केलो समरसपणान काम केलें हें जर आमी की पिढ्यान पिढीन जर आमी दिवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता की देश आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी विकसीत भारताचें एक मोठें स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. आणि तीच परंपरा जी परंपरा की अटल बिहारी वाजपेयीन सुरू केली आसा ती परंपरा आज व्हरता आसतना की जगाक आमची देश आमचो एक महासत्ता जावची, एक शक्तिशाली दीस जावचो ह्या दृश्टिकोनाचे अथक प्रयत्न आमी करत आसात. आणि तो संदेश आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमकां दिल्लो आसा की तो 2047 पर्यंत आमकां पुराय करपाचो आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो अशा तरेच्यो गोश्टी अत्यंत म्हत्वाच्यो आसा अशें जाता की तीच संवेदना, तीच भावना तीच आमी संपूर्ण तरुणां भितर एक शेतकऱ्यां भितर सगळ्या भितर पावोवपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही देश शक्तिशाली जावपाचे, देश विकसीत भारत जावपाचे दृश्टिकोनांतल्यान बिंदू अशें म्हणून येता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की आज आजच्या म्हणजे फाल्यांचो तांचो वाडदिवस आजच्या ह्या पुरुश संधीचे भितर आज ह्या स्टेडियमाचें जेन्ना आमी नामकरण करता
आणि एक स्पोर्ट्स क्षेत्रा भितर जे आसा ताचें नामकरण करपाची संदी आमकां मेळटा. त्यामुळे आमकां आमची छाती फुलून आयिल्ली आसा की ही संदी आमकां स्पोर्ट्स खात्याक दिल्ली आसा. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री किंवा आमचे आदरणीय नेतृत्व जे आसा तांचे आमी आभार व्यक्त करतात. आणि ह्या असो एक संदेश आमी स्पोर्ट्स खात्याच्या निमित्तान आमचे डायरेक्टर किंवा आमचे सगळे कर्मचारी आसा हो मेसेज करून की विकसीत भारताचें स्वप्न करपा खातीर पुराय करपा खातीर आमी अशाच प्रकारचे काम करतोय अशें एक आश्वस्त करून ह्या वेळी म्हजी 2 शब्द वयतात ते बरें. देव बरें करूं. अमरेश रमेशबाब तवडकर ह्या सुंदर विचारां खातीर. जाणी राजकारणाक सुसंस्कृत अशी भास दिली, विचारांक संवेदनशीलताय दिली आणि राष्ट्रसेवेक निस्वार्थतेचो अर्थ दिलो अशें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी. आणि ताणी घालून दिल्ली तत्वां ही मनापासून मानपी आणि त्या तत्वांचेर चलपी, ती तत्वां आपल्या जिवितांत हाडपी अशें आमचे मनस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या विकासा खातीर दीस रात झटपी, वावुरपी आणि एक स्वयंपूर्ण गोंयाचें सपन आमकां सगळ्यांक दाखोवपी आणि तें सपन पुराय करपा खातीर धडपडपी. आमी खूब खोशी आसात सर तुमी आज ह्या खिणाक हांगा हाजीर आसात. सगळ्यांच्या वतीन मागता सर तुमी तुमची उतरां हांगा आमच्या मुखार मांडची. नमस्कार. भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 100व्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तान हांगासर अटल स्टेडियम ह्या नामकरण सुवाळ्या खातीर खासा करून आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमचे खेळा मंत्री रमेश तवडकर. त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात आमचे एक्स MLA ऑफ सिल्वर, वायस चेअरमॅन फॉर GFTC दाखो मडकयकर, आमचे जी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अजय, समोर आशिल्ले म्हणजे पत्रकार भाव, बाकी सगळे म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणानो. अटल बिहारी वाजपेयी हांची 100वी जन्मशताब्दी आणि त्या निमित्तान गोंयांतल्या एक खूब व्हड स्टेडियमा खातीर आज बांबोळी स्टेडियम म्हणून जाका आमी फक्त ते विलेजीच्या नांवान जो स्टेडियम वळखताले ताका हॅन्सफोर्थ अटल स्टेडियम म्हणून वळखले वयतलो. हांव खरोखरूच हे अटल बिहारी वाजपेयी आनी गोवा हांच्यो खूब यादो आसा आनी त्या निमित्तान म्हाका आज खूब खोस भोगता की एखाद्या स्टेडियमा खातीर आमी गोंय सरकारच्या वतीन आज अटल स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या नांवान तेजें आज नामकरण करता. अटल सेतू आतां पर्यंत मांडवी पुलाचेर 3रो भव्य असो सेतू बांदलेलो आनी तो सेतू पुराय गोंयभर अजुनूय बी लोक खंयच्या सेतूच्या अटल सेतू वयल्यान वतलो काय म्हणून विचारतात. त्याच पद्दतीचे एक युवकांच्या मदीं अटल बिहारी वाजपेयी हे जिवंत उरचे, तांचे उर्जा स्रोत मेळची, त्यांचे विचार सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणूनच तर त्यांच्या ह्या अटल स्टेडियम हे नामकरण आज केलां. आमी सातत्यान पळयता तांचे 13 दिसांचे सरकार, तांचे 13 म्हयन्याचे सरकार आनी तांचे 4.5 वर्सांचे सरकार हे सगळ्या जाणांनी पळयलां. आनी जेका आमी म्हणटा की देश प्रथम, तृतीय पार्टी आनी तृतीय आमी ह्याच तत्वाचेर चलपी सरकार, राष्ट्रवादा कडेन प्रखरतेन पळोवपी सरकार आणि सातत्यात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार हे अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आशिल्लें. आणि त्याच्या वेळारूय बी तांच्यांनी सातत्यात राष्ट्रवाद मुखार दवरून आणि युवा शक्ती हाच्या खातीर सातत्यात काम करता आसतना आमी तांच्या पुराय कार्यकाळात आमी पळयलां. तांची एक शाप ह्या देशाचेर आसा. तांचो आमी जे म्हणटा की तांच्यांनी केल्ली कामां ही सातत्यात ही देशाच्या जनतेक याद उरतली. आणि त्याच निमित्तान आयच्या तांच्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन ह्या स्टेडियमा खातीर अटल स्टेडियम हे नामकरण आयच्यान जालें. हाज्या हॅन्सफोर्थ ह्या स्टेडियमा खातीर कायम अटल स्टेडियम ह्याच नांवांत वळखतले. गोंयभरांतले विशेश करून एथलेट्स हांगासर खेळटा आसतना खंय खेळटले आमी तर अटल स्टेडियमाचेर खेळटले. आनी वेळोवेळी आमकां अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी देशा खातीर केल्लें काम हें सातत्यात आमच्या मुखार येतलें. आयज हांव चड वेळ घेवचो ना, बट एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका एक खूब खोस भोगता की आमी अटल बिहारी वाजपेयी हांचें काम हे पुराय देशभर युवकांच्या मुखार आसा. ते फुडलीं 25 वर्सां तें काम परत एकदां मुखार हाडपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्या जाणांनी अटल बिहारीजींची याद करप हे काळाची गरज आसा. तेंच्यांनी सातत्यान
म्हणजे आम्ही तशें म्हणटा की देश प्रथम ह्या